India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. Out of 9,457, how many have applied for subsidy on digital meters? 2268 लोकांनी अप्लाय केल्ले सबसिडीक भितरल्या 1824 लोकांक ऑलरेडी सँक्शन केली. तांच्यांनी मिटर बसयले बट ते मिटर धापतात तेजेरूय तुवालो घालतात. ते मिटर यूज करिना. आमी मिटर दिल्या पळय 11,000 रुपया तांकां फूल सबसिडी हायकोर्टाचें डिसिजन त्या मिटराचो उपयोग करपा खातीर आशिल्लें. म्हणजे हे सरकाराक फटयता काय कोर्टाक फटयता हें म्हाका कळना. त्या टुरिस्टांक तर फटयता. टॅक्सीवाल्यांची सहानुभूती म्हाकाय आसा. नवीन भुरगे जांकां टॅक्सी घेवन दिसता तांकां ह्या बिझनेसान येवपाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय. तो मिटरूच जेन्ना बंद दवरता तेन्ना तो आमच्या कडेन कितें GI ट्रॅकिंग तो जावपाक जाय पळय न्ही तेजो कंट्रोलूच येना. सपोज टुरिजम मिनिस्टर फाल्यां हें घेता की मिटर म्हणटा कंपल्सरी गोंया आच जाल्यार म्हाका दिसता तें फॉलोच करचो पडटलो. आनी करना जाल्यार तुजें एनफोर्समेंट न्हिदला जालें ना. ॲप बेस जरी तरी जायो जाल्यार हॉटेल वायज ॲप बेस करया. आय हॅव ऑलरेडी डिस्कस. अरे हॉटेल वायज ॲप बेस केला काय ती हांगाच टॅक्सी चलय थंयच तसलें जावं नाका. स्पीकर सर म्हाका दिसता एका ॲप बेज हें सोल्युशन आसा. त्या खातीर ॲप बेज एग्रिगेटराचेर येवपाक जाय आनी आमी सगळ्या गोंयकार टॅक्सीवाल्यांच्या हितानूच सांगता ही आनी इन लॉंग रन आमकां ॲप बेस्ड टॅक्सी शिवाय सर्वायव जावचें ना. करूं नाका. ॲप बेस्ड टॅक्सी खातीर विरोध करूं नाका. सरकार रेडी आसा ॲप बेस्ड टॅक्सीचेर. सिस्टम It shows you one rate. Like let us say I go to Supreme Court 72 rupees. When you reach there it becomes 140 rupees. Then there is something known as surge time. Surge time will demand peak time. Peak time I reduce opa jay. On surge time I वाडटा rate. So if you are working on an app based service, please look into these problems and see how you can get a resolution. नाल्या बेश्टे आमकां ॲप बेस म्हटले सगळे लोक हॅपी जातले. फॉर 30-40 रुपीज लोक जोगाडपा वचना बट ते नागोयतले. ऑन अ डेली बेसीस वॉट हॅपन्स टू अ स्मॉल मॅन इज वॉट यू हॅव टू थिंक.